प्रितीच्या भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 3रो वोड 1 ते 8 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 8. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. निकोदेम नावांचो फारिजेवांच्या पक्षांतलो जुदेवांचे महाधर्म सभेचो वांगडी कोण एकलो मनीस आसलो. तो एकदा रातचो जेजूशी आयलो. ताणें जेजूक म्हणलें, राबी म्हणजे गुरुजी, तूं देवा कडसून आयल्लो शास्त्री म्हूण आमी जाणो. कित्याक आपणा सोवें देव ना जाल्यार तूं कोत्ताय तसल्यो खुणा कोणूच करूंक शकना. जेजून ताका ओर्तिपाल केलो. खरेंच खरें हांव तुका सांगता, नव्यान जल्मल्या बगर कोणाच्या देवाचें राज पळोवंक जायना. निकोदेमान ताका म्हळें, म्हातारो जाल्लो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो? ताच्यान आनीक एक पावट आपले आवयच्या कुशव्यांत भितर सरूंक आनी जल्मूंक जाय? जेजून प्रतिपाल केलो, खरेंच खरें हांव तुका सांगता, उदका आनी आत्म्यांतल्यान जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. मनशांतल्यान जल्मतात ती मनशां सैमाची, आनी आत्म्यांतल्यान जल्मतात ती आत्म्याच्या सैमाची. तुमी नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय थंय मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकता, पूण तें खंय थावन येता व खंय वेता तें तूं नकळो. जीं कोण आत्म्यांतल्यान जल्मल्यांत तांचें सोवें तशेंच घडटा. प्रितीच्या भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू निकोदेमाशी उलयता. आनी भयणीनो, आयचो नियाळ आमी 5वे वडीत धरया. निकोदेमस एक फारिजो आसलो आनी जेन्ना तो जेजू कडेन येता तो जेजूक विचारता कशे भाशेन हांवें आतां जेजू तुज्या राज्यान भितर सरोंक जाता. आनी जेजू ताका म्हणटा, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता म्हणटा, उदका आनी आत्म्यांतल्यान जल्मल्या विशीं कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. भयणीनो, जेजू अशें कित्याक काय म्हणटा? कित्याक काय म्हणटा तो की उदका आनी आत्म्या शिवाय कोणाकूच देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायना. कित्याक भयणीनो, जो कोण ह्या संवसारान येता तो उदकान जल्मता. म्हणजे कितें? ज्या दिसा आमचो पयलो जल्म जाता म्हणजे आमी आमच्या मायच्या कुसव्यांतल्यान आमी ह्या संवसारान भितर सरता. आमच्या मायच्या कुसव्यान उदक आसा आनी तें उदक त्या कुसव्यान तें उदक फुटल्या उपरांत आमचो जल्म जाता आनी आमी ह्या संवसारान आमचे कुडीन येता. म्हणटच हो जावन आसा पयलो जल्म. सगळीं जीं ह्या संवसारान येतात तीं आपल्या मायच्या कुसव्यान जेन्ना तें उदक जें आसा कुसव्यान तें फुट्टा आनी आतां आमी आमचो एक पयलो जल्म जाता. पूण भयणीनो, हो जो जल्म आत्म्यान जाता तो जेजू म्हणटा दुसरो जल्म जावचे उदकान आनी आत्म्यांतल्यान जल्मल्या विशीं कोणाकूच देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायना. कित्याक? जो कोण ह्या संवसारान येता तो देवाच्या राज्यान अकस्मात भितर सरना. तांकां जाय जेजूचेर भावार दवरपाक. म्हणटच जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता आतां आमी आत्म्यान जल्म घेता. जे जेजून आमचे पासत खुर्सार जोडला, जे भाशेन तो आमचे पासत खुर्सार मेलो, आपलें रगत वारोयलें, 3 दिसा उपरांत तो पुनरुज्जीवन जालो, आतां स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला, ताजेर आमी जेन्ना भावार दवरता आतां जेजूचें अमोलीक रगत आमकां नितळ करता. आमची सगळीं पातकां आमकां भोगसिता आनी देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. भयणीनो, ज्या दिसा आमी
नोई रोसना जाता आमचो आत्मो जेजू सारको जाता जेन्ना आमी ताच्या अमोलीक रोगताचेर ताणें खुर्सार आमचे बसत कितें केलां तें ताचेर आमी बावर दवरता. आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी आतां देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान उतराची सजमणी घेवंक जाता. तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाडूंक जाता. आतां जे भाशेन एक नवें भुरगें एक आमचो पयलो जल्म जाता मांयच्या कुसव्यांतल्यान आमकां पोत्तून रोडान मांयचें दूद जाय तेच भाशेन हें आतां आत्मीक दूद हें देवाचें उतर जाय. म्हणटच आमी पोत्तून देवा कडच्या उतरान आमी रिगून रावता जेन्ना आमचो दुसरो जल्म जाता. तर भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमचो पयलो जल्म जालो आनी मागीर आमी जेजूचें उतर आयकलें, देवाचें उतर आयकून आमकां सजमणी मेवली. आतां आमचो आत्मो नवो जाता आनी आमचो दुसरो जल्म जाता आनी आतां आमी देवाच्या राज्यान भितर सरता. आमी देवाची भुरगीं जाता आनी देव आमचो सर्गीचो बाब आमचो बाब जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, जो कोण ह्या संवसारान येता तांकां खरेपणी देवाच्या राज्यान भितर सरोंक जाय जाल्यार तांकां जाय गरज दोन जल्माची. एक जल्म आपल्या मांयच्या कुसव्यांतल्यान आनी दुसरो जल्म आमचो आत्मो जेन्ना जेजू सारको जाता आमी जेजूचे भावार्थ धरून तर तेन्नाच की आमच्यान देवाच्या राज्यान आमंत्रण आमकां मेळटा. आमी जेजूच्या राज्यान भितर सरता आमी देवाची भुरगीं जाता. तर आयज भाव भयणीनो, आमकां ही सजमणी मेवल्या जाल्यार आमी आतां पोत्तून हें खुर्सार कितें घडलें आमकां जेजून कशे भाशेन ताणें आपलें रगत वारयलें, कशे भाशेन आमचो जागो घेतलो आनी ताचेर आमी भावार्थ धरून आयज आमी जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सरवंडार म्हूण मानुया. देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता त्या वेळार आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमचो गुरुजी आमकां देवाचें उतर शिकयता, सजमणी दिता आनी आतां खरेपणी आमी देवाचें उतर पाळपाक सुरवात करता. हेंच करपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.